नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हत्वाच्यो घडामोडी दिल्ली पासून गल्ली मेरेन, सुप्रीम कोर्ट धरून गोंया मेरेन. आनी आज विड्रॉवलाचोय दीस आशिल्लो, ताका लागून राजकीय दृश्टीनूय आयचो दीस म्हत्वाचो. कितें जालें दिल्ली सावन गल्ली मेरेन तें सगळें जाणून घेवया. पूण दिल्ली सावन सुरवात करया. हांव सगळ्यांत पयलीं वता, आमचे लिगल रिपोर्टर मुकेश कुमार आसा आमचे बरोबर. कितें जालें सुप्रीम कोर्टाक आज सकाळी सावन, किती आर्ग्युमेंट्स जाले, प्रत्येक पक्षान किती मुद्दे मांडले आणि आता फायनल किती झाला, या सगळ्या गजालींचेर मुकेश आमकां माहिती दितलो. मुकेश, वेलकम. प्लीज टेक अस थ्रू दी प्रोसिडिंग्स ऑफ द डे इन द सुप्रीम कोर्ट. व्हॉट हॅपन्ड अँड हू आर्ग्यूड व्हॉट? Pramod, as today full day Supreme Court was hearing this matter and all the parties are heard completely. One more thing I want to add here, beyond the SLP filed by Goa government, State Election Commission has also filed SLP challenging, though they are supporting the contention of the Goa government, but one separate prayer has been taken by State Election Commissioner. A State Election Commissioner has specifically said that the observation passed by High Court in the judgment is wrong, because High Court has made observations saying that Election Commissioner did not do anything in this matter. So they have clarified that Commissioner has clarified that the power of delimitation or reservation is with the Goa government. Hence, he cannot do anything. So any observation passed by High Court in this matter against him particularly is wrong. Another thing was that Goa government today mostly contended that petitioners, the original petitioners who were before the High Court, have the legal remedies even after the commencement of the election. So they have taken main plea that because election procedure has been started, so court should not interfere in this matter. And they said that whatever contention have been raised by all the petitioners can be sorted out after the election. So Goa government specifically pressed to vacate the judgment of the High Court and let the election procedure continue. Another side, the counsel for the original petitioner who were before the High Court, they have contended that no, we should look into the merit of the judgment, because High Court has mentioned all those points in this judgment in which Goa government and State Election Commission have jointly agreed that there was some discrepancy in the reservation. So Supreme Court should not deny or overlook it, and they should go into the merit. So full day matter was heard by the Supreme Court, and finally the judgment has been reserved. Pramod. Thanks a lot, Mukesh. If required, I'll come back to you. But right now, आमकां दिल्ली सावन जॉइन जातात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत, जे ह्या प्रोसिडिंग्सा खातीर दिल्ली गेल्ले आसा. ते आज सुप्रीम कोर्टातूय आशिल्ले. दुर्गादास, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल, दिल्ली आसात तुमी, कितें जालें आज आनी तुमची अपेक्षा कितें आसा? पळयात, आवर लॉयर्स, सिनियर काउन्सिल, आदले गोंयचे एजी, तशेंच भारताचे आदले एएसजी आत्माराम नाडकर्णी तांची टीम, आणि गोंयचे आदले एजी दत्तप्रसाद लवंदे, दे हॅव डन अ वंडरफुल जॉब की कोर्टा मुखार सगळे सत्य परिस्थिती कितें आहा ही तांच्यांनी दवरिल्ली आहा. तांचे टीम जे आसात सगळे ज्युनियर धरून सगळ्यांनी दे हॅव डन अ वंडरफुल जॉब, अँड वी हॅव केप्ट फॅक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट. म्हणजे जे सरकारान डेमोक्रेसी काबार केल्या गोंयान, ते सुप्रीम कोर्टा मुखार आमच्या लॉयरांनी बऱ्या भशेन मांडिल्ले आसा. जवळ जवळ 2 वरां सुमार आत्माराम नाडकर्णी सरान स्वता आर्ग्यू केल्ले आसा मॅटर. कितें आशिल्लें दुर्गा, जस्ट टू टेक अवर व्ह्युअर्स इन गोवा, की इलेक्शन कमिशन आणि गोंय सरकाराचे आर्ग्युमेंट्स कितें आशिल्ले आणि ताजो प्रतिवाद तुमच्या लॉयरान कसो केलो? पळय, तांच्यांनी आय डोंट वॉन्ट टू गो इन मच इन टू डिटेल, कारण मॅटर अजूनय सबज्युडिस आसा, कारण रिझल्ट अजून आउट जाल्ले नात, ऑर्डर. पूण जे स्टँड तांच्यांनी हायकोर्टान घेतिल्लो तोच स्टँड तांच्यांनी थंय घेतिल्लो आसा, आनी सांगला की दे डिडंट गो इन टू द मेरिट्स ऑफ द केस. इन डिटेल ते गेले नात. ते म्हणटात की कोर्टान हस्तक्षेप करूंक जायना इलेक्शनान. तो होच स्टँड तांच्यांनी घेतिल्लो आसा. वेरून आमच्या लॉयरांनी जे तरेन सरकार डेमोक्रेसी काबार करपाक उठले, ज्या तरेन लोकांचो घात करपाक लागला, ते कोर्टा मुखार आमच्या आदवोगादांनी आत्माराम बाब सरान दवरिल्ले आहा बऱ्या भशेन. कितें आसा, ऑर्डर रिजर्व दवरल्या, केन्ना मेरेन ऑर्डर येवपाक शकता, ताजे कितें इंडिकेशन्स आसा काय कितें?
ना तशें कांय इंडिकेशन्स ना, पूण गोवा फॉरवर्ड पक्षान विजय सरदेसायान एक दाखोवन दिला की वेर देर इज अ वे. म्हणजे ह्या सरकाराक टूथ अँड नेल फायट करपाचे जे हे आसा हे दाखोवन दिले. ते मागीर लोअर कोर्ट आसूं, हाय कोर्ट आसूं किंवा आतां सुप्रीम कोर्ट आसूं. जे सरकार चुको करतलो, जे सरकार डेमोक्रेसी काबार करपाक उठले, हांकां कशें जाग्यार हाडप आनी हांकां लढो कसो दिवप हे विजय सरदेसायान सुप्रीम कोर्ट पर्यंत व्हरून दाखोवन दिल्ले आसा आज. दुर्गादास, अपेक्षा कितें आहा? ऑर्डर केन्ना मेरेन येवपाक शकता? हाजे विशीं कितें इंडिकेशन आहा काय कितें? ना अजून तरी इंडिकेशन काय ना, बट लेट्स वेट. यू आर होपफुल? Justice is, we are hopeful. Let us see what happens. Ultimately, it's court has to decide. The lordship has to decide. So, अजून आम्ही इन डीप वचपाची गरज ना. सो सेम हायकोर्टान टाइम लागिल्लो, 1-2 दीस लागिल्ले, तशें हांगा कदाचित लागूंक शकता. पूण लेट अस वेट. वी हॅव आमी आमची बाजू बऱ्या भशेन मांडिल्ली आसा आमच्या लॉयरांनी. लास्ट प्रश्न दुर्गादास, बिफोर आय लेट यू गो, की इलेक्शन 20 तारखेकय जावपाक शकता किंवा मुखारय वचपाक शकता. कन्सिडरिंग हे इतलें म्हणजे आतां 12 दीस उरल्या तरी आसतना अजून पर्यंत सिच्युएशन इज इन अ फ्लक्स. तुमी इलेक्शन फेस करपाक जर ते 20 तारखेक जाले, तयार आसात काय कितें? इलेक्शन तयार हे करपाक आशेच पडटा. आज नाल्यार फाल्यां इलेक्शन लडोवपूच जाय. आनी ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक विजय सरदेसाय आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी अजिबात भिना आनी भीक घालना. हांकां कसो लढो दिवंक जाय, कितें करूंक जाय, हे आमी लोकां मुखार दवरिल्लें आसा. लेबर गेट जावं, ही केस जावं, we have fought this government as a true opposition and we have shown the way forward to the people of Goa. दुर्गादास, थँक्स अ लॉट. दिल्ली सावन जॉईन जाले तुमी, ही डिटेल्स दिल्यो. कितें जाता ते पळोवया. म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयची ह्या ऑर्डरीचेर नदर आसा. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. आमचे बरोबर वास्को सावन विक्रम आसा. विक्रमाची वास्को एक अशी म्युनिसिपालिटी जंय संकल्प आमोणकरा सारको मनीस पिटिशनर म्हूण आसा. आनी फक्त पिटिशनर म्हूण ना, तांणी सुप्रीम कोर्टा भितर वचून सुद्दां गोवा सरकाराच्या SLP अगेन्स्ट लढो दिला. सो वास्कोचें राजकारण कितें म्हणटा तें विक्रमा कडच्यान जाणून घेवया आनी मागीर मुखार या. विक्रम, कितें आहा वास्कोचें? म्हाका दिसता आज वास्को बऱ्योच घडामोडी जाल्यात. विड्रॉवलाचो दीस आशिल्लो, खुबशें मातशें वयर सकल जालां. कितें जालां? सर सद्याक जशें तुमी सांगला, सद्या रिजर्वेशनचो लढो जो आसा हांगाच्यान चालू जाल्लो. हांगा पेटिशनर पयलीं चालू जाल्ली आनी मुर्मुगांव तालुक्याच्यान एकूच कॅन्डिडेट जे आशिल्ले श्रद्धा आमोणकर तांच्यांनी हांगा स्टार्ट केल्ली हायकोर्टाचेर आनी ती मॅटर मागीर काव्यात जावन सुप्रीम कोर्टा मेरेन पावली. पूण सद्याक तर सिच्युएशन अशें आसा की आयज लास्ट दीस आशिल्लो नॉमिनेशन विथड्रॉ करपाक आनी आयज 21 नॉमिनेशनां विथड्रॉ जाल्या आनी सुमार 25 वॉर्डा खातीर 112 जे आसा ते कॅन्डिडेट्साची आता सद्याक लिगल व्हॅलिड मेळिल्ले आसा. तातूंत भितर एक मुख्य गजाल म्हणटा ती जे वॉर्ड 1 to 9 हातूंत भितर काँग्रेसान 9 कॅन्डिडेट घातिल्ले आनी खंय तरी थोड्या वॉर्डांनी जे संकल्पाचे जे हार्डकोर सपोर्टर्स आनी 15 वर्सांचे सपोर्टर आशिल्ले तांच्यांनी फॉर्म भरलेले. सो खंय तरी एका वार्डाचे संकल्प आमोणकर 2-3 मनीस आशिल्ले तांकां आयज 3 प्रॉमिनंट कॅन्डिडेट म्हणजे उमेश मांद्रेकर, सर्वे शोबळे आणि समीर खान हांच्यांनी आयज विथड्रॉ करून तांच्यांनी आपलो सपोर्ट जो आसा एक्सटेंड केला संकल्प आमोणकराक. आणि हांगा खंय तरी जे 1 ते 9 वॉर्ड जे आसा हातूंत भितर एकदम 1 to 1 घमासान जावपाची तयारी चालू आसा. म्हणजे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरचे पॅनल आसा तातूंत भितर 9 कॅन्डिडेट ऑलरेडी फायल केल्ले आसा आनी आयज 3 लोक विथड्रॉ जातकर चडशे संकल्प आमोणकराचे चडशे 9 कॅन्डिडेट आसतले. आणि खंय तरी जशें की आमचो वॉर्ड जो आसा बायणा वॉर्ड नंबर 8 थंय 1 to 1 कॉन्टेस्ट जावपाक शकता. म्हणजे श्रद्धा आमोणकर जी संकल्पाची बायल आसा अगेन्स्ट मुरारी बांदेकर हू इज व्हेरी क्लोज टू मिलिंद नायक. सो ऑल दीस वॉर्ड जे आसा हातूंत मेजर इश्यू जो आसा इज 1 to 1 फायट. दुसरे म्हणटा ती सर आता सद्याक जे अनेक जाग्यार पॉलिटिक्स चालू आसा म्हणटा ती आमचे दाबोली हालीं एक पंच जे आसा अनअपोज जिखून आयिल्ले ताजें नांव स्टेफनी लुकास 21 years old ते चली आसा. वॉर्ड नंबर 2 ची जी पयलींची पंच आशिल्ली ती खंय तरी लंडन गेली, परती येवंक ना, रेजिग्नेशन दिलें आनी ताजे मागीर बाय इलेक्शनाचें इलेक्शन जालें आनी शी वॉज इलेक्टेड वन अपोज. पूण जेन्ना ते आपली सर्टिफिकेट घेवपाक आयले तेन्ना शी हॅड कम विथ कॅप्टन विरियाटो आनी खंय तरी आतां एक पुनः पॉलिटिक्स चालू जाल्या ऑन सिकींग द क्रेडीट ऑफ हू हॅज गॉट द विक्टरी. एका वाटेन कॅप्टन विरियाटोन सांगलां की शी इज द यूथ मेंबर ऑफ द फार्मर्स क्लब आनी ताका कॅप्टन विरियाटोन जिखून हाडला. आनी एका वाटेन सर ते बीजेपी कॅम्प म्हणटा की आमी अनअपोज तिका हाडला आनी बाकीचे कॅन्डिडेट कितें जालें जेन्ना ही घटना घडली म्युनिसिपालिटीन आमी फुडें आशिल्ले. सो वेन दोन्ही बाजूच्यान लोक आयले तेन्ना आमी पॉलिटिक्स करपाचें न्ही म्हणून आमी कितें केलें सर बेसिकली ते कॅन्डिडेटाची बायट घेतली
आणि डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराची बायट घेतली आणि थंय मोकळे जाले. पूण ताजे मागीर खंय तरी बीजेपी जे वर्क करणारे आसा ते ताजे घरा गेले आणि इतल्यान थंय तांचो एक जो तांचो जो फादर पॅरिश प्रिस्ट आसा, फादर बोलमॅक्स पेरेरा, तेय ते घरान आशिल्लो. आणि जेन्ना हे बीजेपी कॅम्पाचे जे लोक थंय गेले तांचे भितर एक आर्ग्युमेंट जालें आणि आर्ग्युमेंट जातकर थंय एक मोठो बोवाळ पडलो. ताजे मागीर सर जेन्ना सगळे मिटतकर खंय तरी रातचे ते सपोर्टरांनी जे कोणे थोड्या लोकांनी लाय केल्ले आणि जो कोण मोविनाचो जो जशें म्हणटा दे आर क्लेमिंग दॅट मोविनाचो कोण तरी मनीस थंय गेल्लो धमकी दितालो, ताजो व्हिडिओ खंय तरी व्हायरल जालो आणि ताजे मागीर थंय ताका फोन येवपाक लागले. सो हो मॅटर गेलो पुलीस स्टेशनाचेर. पूण अजुनूय सद्याक तर ऑफेन्स रजिस्टर जावना. पूण आयज गोंयच्या आवाजान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की दे वील गो टू ऑल द लेवल्स, म्हणजे इवन टू द कोर्ट टू गेट जस्टीस फॉर द वुमन हू हॅज वन द इलेक्शन. पूण खंय तरी हो बोवाळ चालू जालो जस्ट टू सीक द क्रेडिट ऑफ द इलेक्शन. ही सर खबरी आसा वास्कोच्या. एक गजाल कितें विड्रॉवलाच्या उपरांत प्रत्येक कडेन एक अधिकृत पॅनल बीजेपीन आपल्याले घाल्लें विक्रम, पण दुसरी वटेच्यान काँग्रेसीचे अशें अधिकृत पॅनल नाशिल्लें. लोकल जे कोण काँग्रेसीचे लिडर्स आसात ते आपले परीन प्रयत्न करून पॅनल घालताले. आज जेन्ना संकल्पाची पॅनल तूं पळयता तेन्ना बीजेपी पॅनल विरुद्ध संकल्पाचे पॅनल अशी फायट तुका दिश्टी पडटा काय कितें? सर इट इज ऑब्वियसली संकल्प पॅनल वर्सेस मिलिंद नायक पॅनल इन मोर्मुगांव. म्हणजे हांगा सध्या कितें आसा सर, काल सुद्धा एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. म्हणजे खंय तरी हांगा रिजर्वेशन जावंक ना, फिमेल लोकांक वॉर्ड रिजर्वेशन मेळूंक ना म्हणून हांगा खंय तरी काल वुमन्स डेक लागून एक प्रोटेस्ट जालो. थंय लोकांनी वुमन्स डे सेलिब्रेशन करूंक ना, तेंपार इट इज अ ब्लॅक डे. हांगासर काँग्रेसाचे 3 महिला कॅन्डिडेट आसा इन वॉर्ड नंबर 1 to 9 आणि जे मिलिंद नायकाच्या पॅनलान सगळे 9चे 9 जेंट्स आसा. मिलिंद नायकाच्या पॅनलान एक अराउंड 3 ते 4 फ्रेश फेसीस आसा आणि संकल्प आमोणकरांचे हातून सगळे 3 बायलां आसा, ती नवी फ्रेश कॅन्डिडेट आसा. सो खंय तरी हांगा इट इज गोइंग टू बी 1 to 1 डायरेक्ट फायट. म्हणजे हांगा सद्याक तर इट इज बिकम सच अ सिच्युएशन की इट इज आयदर गोइंग टू बी दिस वे ऑर दॅट वे. म्हणजे सारखे टफ वचपाची हांगा चान्सीस आसा. बट सिमिलरली इन वास्को आमी जरी पळोवंक गेले तर आता सद्याक थंय पॅनल चलता म्हणटा ते एक कालू फॅमिलीचो एक पॅनल चलता आणि एक दाजी सरकार चलता. सो दाजी सरकार थोडे कॅन्डिडेट आसा, थोडे कालू फॅमिली आसा. बट जे घमासान जावपाचे आसा in Mormugaon Taluka is going to happen only in Mormugaon constituency, not so much in Vasco, not so much in Dabolim, but Mormugaon constituency. I think 100% it is going to be a 1-to-1 fight, and probably it is going to be like a decider. एक prestige issue असतो चलता. फॉर एक्झाम्पल आता एक वॉर्ड नंबर 8 तुम्ही संकल्पाची स्वतः बाहेर जावल्या, सो खंय तरी एक prestige issue कसं जाता, म्हणजे whether he is going to win the elections and Sankalp will prove out to be stronger, or it is going to be Murari who is going to win. तर तशें सिच्युएशन जाल्लें आसा वास्को. थँक्स अलॉट विक्रम. गरज पडल्या परत येता तुमी म्हऱ्याक. स्ट्रेट वता आतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्याक. प्रमोद, पयली अपडेट लोकायुक्त अपॉइंट करपाचो प्रोसेस चालू आशिल्लो. एक कडेन कोर्टान केसू बी ती चालू आसली. तेजे भितर एक तेंच्यांनी नांव फायनल केल्ले ते हायकोर्टाचे रिटायर्ड जस्टीस उत्कर्ष बाकरे हेंचे. तेंनी पयलीं जस्टीस बाकरेन पयलीं आपले कन्सेंटू दिल्ले स्टेट गव्हर्मेंटाक की आपूण रेडी आहा म्हणून पोस्ट मेळटाले घेवपाक. सो तेजे उपरांत प्रोसेस जावन आयज काल कितें एक लेटर ओपोजिशन लिडराकूय गेले. म्हणजे ओपोजिशन लिडराकूय हांगसर रोल आसता की तेका कन्सेंट दिवपाचो. तेजे उपरांत दिगंबरान ट्वीट केलें की आपल्याक गव्हर्मेंट आपले कन्सर्न सोडटा हेजेर अशा टायमार की तेंच्यांनी कायद्या भितर कांयच दवरना, तो एक तुतलेस कायदो करून दवरला म्हणून अशें ट्वीट केलें सगळें. तेजे फाटोफाट रोखडी न्यूज येयली की उत्कर्ष बाकरेन जे आपले कन्सर्न दिल्ले गव्हर्मेंटाक की आपण रेडी आहा पोजिशन दिवपाक, ते फाटी घेतले म्हणून आमी बाकरे सरांकडे पर्सनली उलयले. तेंच्यानी सांगलें आपले कारण सगळे पर्सनल आहा, तितून काय कायद्याचे तशें काय ना, आपले सगळे कारण पर्सनल आहा म्हणून. पण आयच्या दिसा लोकायुक्ताचे कडेन आता गव्हर्मेंटाक दुसरो परत प्रोसेस स्टार्ट करचो पडटलो. लोकायुक्ता अपॉइंट करपाक न्यू कॅन्डिडेट तांकां पोवचो पडटलो. प्रमोद, सीसीबीचे अपडेट दिता. आयज लेटेस्ट न्यूज येयला, हितून बीजेपीच्या पॅनलांचो पयलीं आशिल्लो कावन्सिलर मिलिंद डिक्रूज ते बीजेपींतल्यान रिजायन जाले, ते कॉन्टेस्ट करता. तर बीजेपीचे जे पॅनल बीजेपी बाबूश पॅनल असले, तितून तेंचे नाव नासले तेंच्या वार्डाचे हेच्या भितर. सो आयची सीसीबी पणजेची अपडेट आनी तिजो फाटलो हें घेतला. सिद्धार्थचे फाटले कांय दीस म्हणटाले की आपलो सपोर्ट फक्त इंडिव्हिज्युअल मनशाक, बरे मनशाक आसतलो, आपूण खंयच्या डायरेक्ट पॅनलाक सपोर्ट करिना. पण काल ते बीजेपीच्या एंटायर पॅनला बरोबर बीजेपी ऑफिसान
असले ते सपोर्ट करपा खातीर. तेजे उपरांत कांय 4 दीस पयलीं उत्पलान सांगलें, उत्पलानू प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लियर केला की आपूण खंयच्याच दुसऱ्या पॅनलाक सपोर्ट करिना, बट बीजेपीचे जे पॅनल आहा तेजे कांय इंडिव्हिज्युअलांक आपूण पर्सनल लेवलाचेर सपोर्ट करता. तितून रायबंदराचें चित्र पळयलें जाल्यार रायबंदराचे रुपेश हळर्णकर यांच्यानी लास्ट टाइम जशें आपूण आनी आपली मिसेस 2 वार्डां, पयलीं रायबंदरा फक्त 2 वार्ड लागताले, 29 आनी 30. दोन्ही कडे तेंच्यांनी आपल्या बीजेपीच्या पॅनलाचेर कॅन्डिडेट आपूण आनी आपली बायल निवडून हाडलेले. एक फावट थंय मातशें ब्रेक केला आनी फाट्यावयलो एक वार्ड आनी रायबंदराचो थोडी एरिया घालून 3रो वार्ड केला आनी तो रायबंदरान 3रो वार्ड म्हणून दाखयला. पण रुपेश हळर्णकर बीजेपीक तेणी खूब पयलीं रेजिग्नेशन धाडलेलें प्रायमरी मेंबरशिपीचें. तितले मागीर हेजे पॅनल बीजेपी बाबूश पॅनल जालें, तितून रुपेशाचें नांव नासलें, तेजे मिसेसीचें नांव नासलें. तितूंतल्यान आतां जे कॅन्डिडेट हे केला तेणी आपलें नॉमिनेशन घातलां आनी 2 तेजे हितूंतल्यान तेजे इन्फ्लुएन्सांतल्यान आनी 2 कॅन्डिडेट रायबंदराच्यान कॉन्टेस्ट करतले, डायरेक्ट बीजेपीच्या पॅनला अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करतले. दुसरे वटेन सुरेन फुर्तात आनी रुथ फुर्तात हेवूय कॉन्टेस्ट करता. तेंच्या हितून तेंच्या वार्डांनी खूब ब्रेक केल्ले आनी सुरेंद्राचो वार्ड फोडून तर दोन दुसऱ्या वार्डांनी स्प्लिट केल्लो. म्हणल्यार आतां सुरेन कॉन्टेस्ट करता ते एक्चुअल जर शीतल नायक दत्तवसाची वायफ जंय कॉन्टेस्ट कावन्सिलर आसली त्या वार्डान ते कॉन्टेस्ट करता. तेचे ओपोजीट बीजेपीच्या पॅनलांतले चारी आसतले. रुथ फुर्तात हेवटेन जी कला अकादमी कडेन वार्ड आहा त्या वार्डान आसतले, जंय पिंटोच्या वार्डान ते कॉन्टेस्ट करता. एक आसा लौकीक की दत्तप्रसाद नायकाची ह्या सगळ्या हातूंत भितर भुमिका कितें आसा? सिद्धार्थाक आमी परत बीजेपी ऑफिसांत काल पळयलो. हो तर इंट्रस्टींग आसा की ज्या जाग्यार शीतल नायकान पयलीं कॉन्टेस्ट केल्लो त्या जाग्यार सद्या सुरेन फुर्तात कॉन्टेस्ट करता अगेन्स्ट दत्तप्रसाद नायकाचो सामको लागींचो मनीस किशोर शास्त्रीच्या. सो वॉट इज हॅपनिंग की जे रिबेलियन आनी धुसफूस म्हणटाले पणजे भितर ती शांत जाली ना काय कितें, काय अजून प्रयत्न चालू आसा शांत करपाचे? ओके, डे 1 आमकां ती धुसफूस दिसली, पण आमी सगळे सिद्धार्थ उगळकर म्हणा दत्तप्रसाद नायक म्हणा आमी एके वटेन पयले ओपन ते रिटर्निंग ऑफिसराच्या भायर एक नॉमिनेशन तेंच्यांनी विष्णू नायकाचे बदले वार्ड नंबर 10 आनी ते उपरांत ओपन तेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअलांक सपोर्ट केल्लो आनी पॅनला बरोबर ते नासले त्या टायमार. तेजे उपरांत ती धुसफूस सुरू जाली. तेज्या पयलीं मातसो आपल्याक भायर ओपोजिशन ना पण इंटरनल ओपोजिशन पार्टी भितर विदीन पार्टी आपल्या ओपोजिशन हाडून बाबुशानूय डिक्लेअर केले. म्हणजे ती अस्वस्थता तेच्या भितर आशिल्ली. तेणी कॅमेराची उलोवन दाखयली बाबुशान प्रुडंटा कडेन उलयता आसतना. तेजे उपरांत एकट्याक सेटल करपाचो प्रयत्न जालो. तितून आमी एक पळोवपाक शकता की सिद्धार्थ काल पॅनला बरोबर बीजेपी ऑफिसान आमकां फोटो सर्क्युलेट केल्या. सो दत्तप्रसाद नायकाची सद्याची पोझिशन कितें आसा? कारण ताका स्पोक्सपर्सन म्हूण काडला, पूण तो भारतीय जनता पक्षाचो मेंबर आसा. सो वॉट इज हिज ऑन ग्राउंड सिच्युएशन रायट नाव? या लौकीक दत्तप्रसाद नायकाची परिस्थिती अशी आहे की ताका स्पोक्सपर्सन म्हणून काडलो. तेजी मिसेस शीतल नायका ती एक मेन पोझिशन पार्टी भितर होल्ड करता. ती कॉन्टेस्ट करिना इलेक्शन खंयच्या वार्डान. ज्या वार्डान शीतल पयलीं कावन्सिलर थंय शास्त्री कॉन्टेस्ट करता. थंय ओपोजीट सुरेन रावला. आनी जशें बाकीच्यांनी केलें सिद्धार्थ उत्पलान जशें डिक्लेअर म्हणजे सिद्धार्थ आपलो स्टँड डिक्लेअर केलो ह्या 2 दिसां भितर. पण दत्तप्रसादाचो खंय तसो तेणी जो पयलीं स्टँड घेतलेलो आपूण बऱ्या मनशांक वा इंडिव्हिज्युअलांक सपोर्ट करतलो, हे इलेक्शन इंडिव्हिज्युअलांक बऱ्या मनशांक निवडून हाडपा खातीर हांगाचो पार्टी कॉन्टेस्ट हो जो स्टँड पयलींचो आसलो दत्तप्रसाद तो स्टँड मात आमकां आजून तसो फॉर्म दिसला. थँक्स अलॉट लौकीक. गरज पडल्या परत येता तुजी म्हऱ्याक. थंयच्यान वता मडगांव म्हत्वाच्यो घडामोडी आसात, राजकीय आसात आनी त्या बरोबर क्रायमाचे आसात, जंय फातोड्डे पुलिसांनी 24 वरां भितर डबल मर्डर केस क्रॅक केल्या. कितें आसा डिटेल्स हाज्यो? सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो, कितें चल्लां मडगांव फातोड्डा आनी लेट अस स्टार्ट विथ द डबल मर्डर केस. कितें आहा अपडेट? काल चंद्रवाडा अंबाजी फातोड्डा हांगासर एक डबल मर्डर केस जाली आनी एक PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर मिगेल मिरांदा 65 वर्सांचो आनी ताची सासूमाय कातारिना पिंटो 85 वर्सांची एक जाणटे बायलेचो सर तीग जे कामदार आसले तांणी फोन करून ते पडून गेले सर. सो आयज कितें जालें, आयज विदीन 24 hours आमचे फातोड्डा पुलिसांनी हे तिगाय आरोप्यांक सर दादर मुंबय हांगासर दवरल्यात आनी आतां ते
गोंया येवपाचे वाटेर आसात. फाल्यां सर हेजेर एसपीची प्रेस कॉन्फरन्स आसा फाल्यां इवनिंग. SP will give in detail what was the motive and why this incident happened. हेजेर तो ब्रीफ करतलो. सर म्युनिसिपालिटीचे सांगचे म्हणल्यार मारगांव म्युनिसिपालिटीचे आयज विड्रॉल जाल्ले आनी 21 कॅन्डिडेट्स विड्रॉ जाल्यात आनी आतां सद्याक 90 कॅन्डिडेट्स इलेक्शन फ्रियांत आसात आनी इलेक्शन 21 तारखेर ह्या म्हयन्याचे जातले. तशेंच सर कुंकोळी 20 तारखेर मार्चाचे इलेक्शन जातले आनी थंय 14 वॉर्डांनी 66 कॅन्डिडेट्स इलेक्शनाक रावलेले आहा. सर कोविडाचे सांगचे म्हणल्यार एक चोत्रायचे अशें की मारगांव आनी फातोड्डा हांगासर केसीस वाडटात सर. सर आयज चोवपाक गेल्यार आयज 103 केसीस आहाय मारगांव इन फातोड्डा. बाली कुंकोली सर 4 केसीस आहा. चिंचिणी 19 केसीस आहा. कुर्तोरी 11, लोटली 9 आनी नावेली सर 4 केसीस. सर ही जाली सालसेताची अपडेट. एकच गजाल सावयो बिफोर आय लेट यू गो एज फार एज डबल मर्डर केसीस कन्सर्न आज पोस्टमॉर्टम जावपाचो आशिल्लो त्या विशीं कितें कळ्ळां काय कितें? आयज सर पोस्टमॉर्टम दोनू हेजे बॉडीचे पोस्टमॉर्टम जाला आनी एक्झॅक्ट डिटेल्स सर आमकां फाल्यां 5 o'clock SP ब्रीफ करतलो. ओके थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान वतां बार्देजां. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम कितें हा अपडेट नगरपालिकेची बी बाकीची बी? प्रमोद नगरपालिकेची अपडेट घेता आसतना 97 नॉमिनेशन फायल केल्ले 20 वार्डांक लागून म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या. तेतूंतल्या आयज 17 जाणांनी विड्रॉल केले आपले आनी 80 नॉमिनेशन फॉर्मां आसात 20 वार्डांक लागून. भितर दुसरे आतां जर इलेक्शनाचे हे पळयलें जाल्यार BJP आसा आनी ओपोजिशनान 2 आघाड्यो आसा. एक म्हापशेकारांचो एकवट म्हणून आसा. भितर सगळे चडशे काँग्रेस आसा MGPचे आनी हे सगळे जे समविचारी आहात तेंच्यांनी म्हापशेकारांचो एकवट म्हणून एक फ्रंट केला. दुसरे एक आसा तो बोडगेश्वर विकास आघाडी. हेतून NCPचे आनी बाकीचे हे आसात आनी चौथे जे आहा ते अपक्ष आहात. हितून आयज BJPचे पॅनलाचे 20 वार्डांचे कॅन्डिडेट आता 7 BJPची प्रेस कॉन्फरन्स आहा तेतून ते आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले. उरलेले जे बाकीचे जे आहा म्हापशेकारांचो एकवट म्हणून आसा तेंच्यांनी चड करून ते फाल्यां आपले सगळे कॅन्डिडेट आहा ते डिक्लेअर करतले. दुसरे हेंच्यांनी बोडगेश्वर विकास आघाडी हेंच्यांनी आपले 8 कितले तरी कॅन्डिडेट तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्या. तेंची अधिकृत घोषणा फाल्यां बीन करतले ते. दुसरे म्हापशाचे तार रिवर जे गेले 2 दीस जाले ते पोल्युटेड जाले आनी भितर जे नुस्तें आहा ते भितरले मरून हे जाल्ले. आयज डेप्युटी कलेक्टर बार्देश तालुक्याचो आहा तेणें येवन स्पेशली थंयसर इन्स्पेक्शन केले आनी इन्स्पेक्शन करता आसतना तेणी तलाट्याक आदेश दिला की जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा इवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा WRD मागीर म्हापसा म्युनिसिपालिटी मागीर बस्तोडा पंचायत हे सगळ्यांक आपोवन एक जॉयंट मिटींग घेवन ते कित्याक हे जाता पळय तेचेर कितें तरी एक्शन घेवया अशें सांगलां आनी तलाट्याक सांगलां तेणी तांकां सगळ्यांक नोटीसी धाड आनी आपय म्हणून हे. आनी तिसरे काल जे ANCन रेट मारल्यो आनी जे ड्रग्स हे गेले तेतून जे 21 जाण धरले तांकां आयज सकाळी म्हापसा कोर्टान रिमांडाक लागून प्रोड्यूस केल्ले. रिमांड तेतून मागीर कोर्टान तांकां थंयच्यान ती केस ट्रान्सफर केली आनी सेशन कोर्टाक धाडले आनी तेच्यान आतां कळ्ळां की तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. ही आसली आयची. थँक्स अ लॉट श्याम. म्हजो वेळ सारको सोंपला बट एकच गजाल जशे दीस वतात इलेक्शन लागीं येता तश्यो आमी सगळ्यो अपडेट्स तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. सद्याक जशें श्याम सुंदरांनी सांगलें फाल्यां भितर प्रत्येक पॅनल जें आसा ताजें स्वरूप आनी उमेदवार म्हाका दिसता सगळ्यां खातीर स्पश्ट जातलें आनी ताजे उपरांतचें जें इलेक्शना मेरेनचें राजकारण आसा ताजी विस्कटावणी आनी एक प्रॉपर एनालिसीस आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. त्याच बरोबर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा म्हाका दिसता ताजेरूय बी ह्या इलेक्शनाचें भवितव्य म्हणचे परस 21 तारखेक काय ताजे मुखार हें थारतलें तेंय पळोवया. सद्याक इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.